गोंयांत अन्न उत्पादनाचेर नजर दवरूंक संवसारीक दर्जाची प्रयोगशाळा येतली। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूची घोषणा। ते शिवाय एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कावन्सिल आनी क्वालिटी कावन्सिल ऑफ इंडिया गोंय आनी कोंकण वाठारांत फॉर्मेलिनाचें नुस्तें तपासपाचें काम करतले। कुंडय आल्कोनाच्या ग्रीन बिल्डिंग सेंटराच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन प्रभू पर्वरे सचिवालयांत मिडिया कडेन उलयलो। We have decided to put a world-class laboratory, and in between, because we have the capability under the EIC, which is Government of India undertaking, which is accepted for quality certified by that organization, is accepted globally. So that agency has been directed to visit here. I think they already done that immediately. Also, the other agency, which is Quality Control of India, which also together they are going to work towards creating this facility so that we'll ensure that what we guarantee to people in the most developed countries of the world, where the standards of health are highest and even better than what are in India, the same agency will certify the quality in future, and therefore we are working on it, as I mentioned to you. Also, we'll put a mobile van and a laboratory so that if there are any specific complaint that can be addressed immediately, that again we'll be trying to put it up. We are working very closely with Goa government, and it's a joint endeavor on part of central government and Goa government to ensure that whatever are the apprehensions will be completely dispelled. We'll be able to address it in a proper and effective manner. Very difficult. We already started working together. हेल्थ मिनिस्टराचे असो विचार आहा की आझील जें आसलें आदलें ओल्ड आझील तातूंत तांकां जागो दिवप असो टेंटेटीव हें आहा. आय डोंट होल्ड द हेल्थ पोर्टफोलियो, सो इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू मेक दीस अनाउन्समेंट, बट टेंटेटिवली ही हॅज दॅट इन मायंड. See, actually, that day after the meeting, I think it was on Wednesday or Tuesday. Yeah, last week when after the meeting, immediately the team has visited Goa. So the action has already started on ground to ensure that we put in place. So this is something which is an ongoing effort. Basically, we are trying to bring in a system by which the staple diet of the Goan people is assured that is safe. No mother and no sister has to worry that her child or her younger brother, what is he eating, whether it is food or poison. 12 ऑक्टोबराक गोयच्या फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याच्या इश्यूचेर दिल्ली उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभूच्या ऑफिसांत खासा बसका जाल्ली. EIC आनी QCI टेस्टिंग फॅसिलिटीक लागता ती सुवात, ऑफिस आनी बाकीची मजत गोंय सरकाराक दिवची पडटली. फॉर्मेलिन इश्यू जो गोंयांत बरोच तापलो एक टायमार, तो आतां थंड करपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंट इंटरफियर जाल्लो आसा, आनी त्या खातीर एक वर्ल्ड क्लास लॅबोरेटरीचे एश्युरन्स गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटाक दिलेले आसा. आज सुरेश म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन 2 एजन्सी अपॉयंट केली, त्याची म्हायती गोंयकारांक दिलेली आसा. आनी बेगिनाच बेगीन वर्ल्ड क्लास लॅबोरेटरी जी तयार जावन ती फूड क्वॉलिटी गोंयची चॅक करतली. विथ व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावत, रिपोर्टर महेश गाडी फॉर प्रोडक्ट. काँग्रेस सोडली आनी सुभाष शिरोडकारा फाटल्यान वादग्रस्त जमीन डिलाचें शुक्लकास्ट. शिरोडेच्या ह्या आदल्या आमदारा कडच्यान सरकारान घेतिल्ले जमनीचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण लोकायुक्तान मुख्य सचिवाक नोटीस काडल्या. ह्या जमनीच्या वेव्हारांत कोट्यांचें स्कॅम जालां म्हूण एक्टिविस्टान प्रकरण लोकायुक्ता कडेन व्हेलां. मुख्यमंत्री पर्रीकार, सुभाष शिरोडकार आनी मुख्य सचिव ह्या प्रकरणांत पार्टी. सुभाष शिरोडकाराचे शिरोडेचे 1,83,524 स्क्वेअर मीटर जमनीक गोंय सरकारान 70 कोटी रुपया मेजल्यात म्हूण हें प्रकरण. 16 ऑक्टोबराक आमदारकी सोडून बीजेपीत गेल्ल्या सुभाषान हे जमीन वेव्हारांत पर्रीकार सरकारा कडच्यान हिसपाभायर जोडला म्हूण प्रकरण लोकायुक्ता मेरेन पावला. सुभाष आनी ताच्या भावाचे कंपनीन ही जमीन 19 ऑक्टोबर 2016 45 रुपया स्क्वेअर मीटरा प्रमाण घेतिल्ली. तीच जमीन गोंय सरकारान स्क्वेअर मीटराक 3,500 रुपया दिवन घेतल्या. In my complaint, besides Subhash Shirodkar, I have named the Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar, as one of the respondents, and the Chief Secretary also as a respondent. So this is a gross abuse of power. In any land acquisition, the land acquisition has to be for a particular purpose. Now, this land was acquired by the Industries Department on the directions of the Chief Minister, and there was no purpose for which this land would be used. दुसरे वटेन शिरोडकारान काँग्रेस सोडलीशी पळोवन काँग्रेसवाले आता ह्या लँड डिलाचो इश्यू तापोवंक पेटल्यात. How UPA government brought Goa requisition new bill for land acquisitions.
acquisition as well as requisitions. Now that bill येताले म्हूण मनोहर पर्रीकरान चड हुशार तो फोटिंगपण करपाक चड हुशार मनोहर पर्रीकर फास्ट ट्रॅक केलें मोपा लँड एक्विजिशन डील केलें मोपा हे कोडे डील केलें जे पट मनशांक दिवपाक सोदताले तांकां डील करून एक्विजिशन पास करून तांकां उणी कॉम्पन्सेशन दिलें आनी हिंग सुभाष शिरोडकराक नांव घेता तूं नांव घेवन हांव नांव घेता ताका एक्स्ट्रा रेट दिली आनी हे एक्विजिशनाक लागून तो म्हणटा आख्खे होल controversy of shifting over from the Congress, that is the या प्रकरणाचे रिपोर्ट फायल करचो आणि शिरोडचे भूंय संपादनाचे सगळे रिकॉर्ड दिवचे म्हूण लोकायुक्तान मुख्य सचिवाक नोटीस काडल्या. केस 14 नोव्हेंबराक दवरल्या. Pointing towards possibilities of corruption, complainant Iris Rodriguez in his complaint before the Lokayukta has mentioned that in the same vicinity of Shiroda, another landowner had offered Goa government his land at the rate of 350 rupees per square meter. But Goa government opted to acquire land of Suhas Shirodkar, causing loss to state exchequer. Mukesh Kumar for Prudent. IPBचे मिटिंगेंत सीएमाचो व्हिडिओ कॉन्फरन्स इश्यूचेर काँग्रेसीचो IPBच्या ऑफिसाचेर मोर्चा. मिटिंगेंत मुख्यमंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्लें काय ना म्हूण काँग्रेस प्रस्नार प्रस्न मारीत सुटली. मात IPBचो OSD बदना. मिनिट्स बुकार मुख्यमंत्र्याची सय पडसर कांयच उलोवचो ना म्हूण ताचे कानार केंस. मिटिंगेक आशिल्ल्यांची नांवां घेतलीं मात व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर सस्पेन्स. 17 तारखेर जाल्ल्या IPB बोर्डाच्या मिटिंगेक CM नासलो आनी ताची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगूय जावन आसली. ही न्यूज आमी पब्लीश केल्ली. आतां काँग्रेसीन हो विशय लावन धरला आनी आयज काँग्रेसीच्या यूथ काँग्रेसचो फाटो हा तेणी आयज हांगसर IPB ऑफिसाचेर घेराव घातलो. जाल्ले व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले काय ना इतकेच सांग ॲटलीस्ट यू सॉ हिज पिक्चर तुई पळोवना हांव तेच म्हणटा हे सोडलो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाला काय ना इतलेच जाय प्रेजेंटेशन मीटिंग आय एम अ ऑफिसर इन द बोर्ड एंड माय स्टँड रिमेन्स एकूच मिनिट्स जाले उपरांत कांय जाले उपरांत नो आमी कितें जाता व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाला काय ना इतलेच सांग व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्ले काय ना मिनिट्स म्हणटा ती तुमकां जाय तशी आमी वर्ग मेळटा मिनिट्स जाला व्हिडिओ कॉन्फरन्स पयलीं की तुमी तो परत आमकां हो ऑफिसर सांगता की पेपरार जी न्यूज येयल्या ती आमी दिवंक ना, ती सारकें न्हू, ते पासूय जावंक ना म्हूण सांगता तो. ते कांय जावंक ना म्हणटा, मिटींग कंप्लीट जावंक ना, अजून मिटींग इनकम्प्लीट आसा. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला की तुजो CEO जो गायब आसा त्या CEOन फाल्यां ज्या जाग्यार आसा थंयसून प्रेसाक क्लॅरिफिकेशन दिवचें, नाजाल्यार आमी फुडली कारवाय करतले. आमी परत येतले मेळपाक आनी सत्य कितें आसा तें गोंयचे जनतेक कळपाक जाय. कित्याक CEOच आतां तो म्हणटा आपूण कांयच उलोवंक शकना, तो बाकीचें सगळें सांगता. परत आमी सांगता की तो सगळें सांगता, फक्त एकाच प्रश्नाचें उत्तर दिना की CM पर्रीकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग तेणी केलें जावं पर्रीकार ते मिटिंगेक आसलो तेचेर म्हणटा तो आपूण कांयच उलयना, तेचेर आपूण उलोवंक शकना. यूथ काँग्रेसीन IPBच्या बोर्डाक घेराव घातलो. तांकां CEO विशाल प्रकाश मेळोना, बोर्डाचो OSD तुळशीदास पै तांकां मेळ्ळो. काँग्रेसीन फक्त स्टार्टींग पासून एंड मेरेन सुमार एक वर एकूच प्रश्न केलो. ह्या मिटिंगेक मुख्यमंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जालें म्हणटा, ते खरेंच जाल्लें काय ना. पण तुळशीदास पै जे OSD आसा लास्ट मेरेन तांकां सांगलें की जाल्लें काय ना. तो म्हणटा फक्त की मिनीट जो पर्यंत सायन जायना बोर्डाचे मिटिंगेचे तो पर्यंत आमी कांयच भायर डिटेल्स दिवपाक शकना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी शिरीश कुंकळेकार वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. FC गोवा अंदू ISLांत दोनूय मॅची अवे खेळ्ळ्यात. तांचो 18 वर्सांचो गोलकीपर मोहम्मद नवाजान ह्या मॅचींनी कांय चुकोय केल्यात. ताणें आपले गुणवत्तेची झलकय दाखयल्या. आतां बुधवारा मुंबय सिटी आड होम मॅचीत फॅन्सांनी भरिल्ल्या फातोड्डे स्टेडियमार नवाज कशे तरेन हो प्रेशर हाताळटा ताचेर कोच सर्जिओ लोबेरा आनी सगळे फॅन्स नजर दवरून आसात. FC गोवान उदेंतो मणिपुरी गोलकीपर मोहम्मद नवाजाक पोरूंचो ISL सीझन चालू आसतना सायन केल्लो. नवाज भारता खातीर अंडर 17 ब्रिक्स कप सर्तींत 2016त गोंयांत खेळिल्लो.
तेन्ना ताच्या भितरली गुणवत्ता लोकांक पळोवंक मेळ्ळी. आतां हो 18 वर्सांचो गोलकीपर FC गोवाच्या मेन टिमीन आसा आनी हेड कोच सर्जिओ लोबेरान हे सिजनाचे दोनूय मॅचींनी ताजेर विश्वास दाखयला. नवाजाक आपल्या वेले जबाबदारीची पुराय जाणीव आसा आनी येणाऱ्या होम गेमी खातीर तो तयारी करता. This past 2 weeks we are having a good training session, so for the coming matches we are ready. We are ready as physically ready and mentally ready, and yes, it will be tough, but we are ready. What is the advice from the head coach? From the head coach, just keep it simple and play simple and play my game. This is it. That's it. दोनूय गेमींनी नवाजा कडच्यान कांय बेजीक चुको जाल्ल्यो म्हण लोबेराक जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न केलो तेन्ना त्या स्पॅनिश कोचान अशी जाप दिली. Creo que tenemos diferentes tipos de portero. Tenemos un portero de 18 años, que es el que ha jugado estos 2 partidos, que es un portero de mucho futuro, pero también de presente. Necesita experiencia, como todo el mundo, cuando empieza, ¿no? Y hay que darle esa confianza, y yo creo que hasta ahora ha demostrado un buen nivel a pesar de errores puntuales, que no es lo que yo voy a valorar únicamente como entrenador. We have goalkeepers of different types. For example, the goalkeeper who started the first 2 games is an 18-year-old player. I think he has a great future ahead of him, but it is true that he needs a little bit of experience and he's a bit young at this point in time. But having said that, I'm never going to assess an individual player based on some individual mistakes that might happen across the thing. It's not something that I'm going to take into account. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.